मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज आमचे कडेन खाशेलें व्यक्तिमत्व आसा जे स्वता दोळ्यांचे दोतोर आसात, MLA आसात दिवचल मतदारसंघाचे, आनी तशेंच एक धडाडीचे लोकमानसाचो तांकां खूब असो म्हणजे एक आवड आसा असो एक मनीस आमचे बरोबर आसा. त्या खातीर आनी त्या नदरेंतल्यान पळयल्यार हो आयचो एपिसोड स्पेशल एपिसोड अशेंच म्हणूं येता. कारण आनी परत स्वताचें तांचें हॉस्पिटल आसा विजन हॉस्पिटल ते चलयतात. लोकांचो जो सगळो संपर्क दवरतात आनी आपले जे MLA म्हणजे आमदार म्हणजे कार्य आसा तें सगळें पळयतात. अशी ही मल्टी फॅसिटेड पर्सनॅलिटी. सो आमी आतां येवकार दिवया डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे हांकां. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. नमस्कार. सगळ्यान पयलीं हांव असो प्रश्न जो विचारतो तो म्हणजे गव्हर्मेंट रिलेटेडूच आसतलो. कारण कितें आसा कारण तुमी गव्हर्मेंटाचे घटक आसात. तेन्ना म्हाका सांगात जेन्ना DDSY स्कीम म्हणजे दीन दयाळ स्वास्थ्य योजना तशेंच प्रधानमंत्र्यांची प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ह्यो ज्यो म्हत्वाच्यो ज्यो एक सेंटराची आसा एक गोंय सरकारची आसा ह्यो दोन स्किमी अश्यो आसात की जाचो फायदो तळागाळांतल्या मनशां मेरेन पावचो. हो म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटचो आमचे माननीय प्रधानमंत्री आसात श्री नरेंद्र मोदी हांची एक येवजण आसा. तशेंच गोंय सरकारची DDSY म्हाका दिसता हाची इतकी एक्सटेंडेड स्कीम आनी खंयच्याच राज्यांत ना. आय ऑलवेज फील दॅट गोवा पॉप्युलेशन म्हणजे गोंयचे जे मतदार लोक आसात तांचे दे आर फॉर्च्युनेट बिकॉज अशी स्कीम खंयच्याच राज्यांत ना. बिकॉज आय हॅव स्टडीड अँड विजिटेड सो मेनी प्लेसीस. तातूंत कितकीशींच दुयेंसां कवर जातात. म्हणजे फाल्यां तुमकां अशें दिसता की बाबा आपल्याक थंय गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा आनी खंयचे हातून अशें हॉस्पिटलान सरकारी हॉस्पिटलान लायनीक रावपाक नाका किंवा आपल्याक टायम वयता अशें दिसता आनी यू वॉन्ट टू डू इट फास्ट. अंडर DDSY इट इज कवर्ड. आनी ही स्कीम जी आसा तातूंत म्हणजे तुमकां एक कितकीशींच दुयेंसां कवर्ड आसा. इट इज नॉट ओन्ली सिलेक्टेड हें अमकें जायना तेंच करप अशें न्हय. सो त्या दृश्टीन जर पळयलें जाल्यार म्हाका सांगात तुमच्या दोळ्यांच्या दुयेंसां विशीं तुमचे कडेन ह्या दोनूय स्किमींनी कवर जाल्ली खंयची दुयेंसां तुमी कवर करतात? ही जी DDSY स्कीम आसा खरीच बरी स्कीम आसा. आणि ह्या स्किमेच्या अंतर्गत दोळ्यांची खास करून जेन्ना डायबिटीजामुळे रेटिनाक डॅमेज जाता डायबिटीक रेटिनोपॅथी म्हणटा. तुम्ही खूप फावटी आयकला आसतल्यात. लोकांकय खबर आसा आज डायबिटीज म्हणटा तो कॉमन जाल्लें आसा आमच्या गोंयच्या पॉप्युलेशन समूहाक. सो डायबिटीजामुळे जेन्ना रेटिनोपॅथी जाता आनी ताका जर लेजर करपा जाय किंवा दोळ्याक इंजेक्शन करपा जाय किंवा रेटिना सर्जरी करपा जाय म्हणजे जेन्ना डायबिटीजाचे प्रॉलिफेटिव्ह डायबिटीजान कॉम्प्लिकेशन जाता जाल्यार हे सगळे गोष्टी त्या कार्डा अंडर कवर जाता. दुसरे दोळ्याचो प्रेशर जे कोंकणीन आमी म्हणटा जाका इंग्लिशीन आमी ग्लॉकोमा म्हणटात किंवा मराठीन काच बिंदू म्हणटात ताची जी सर्जरी आसा ती ह्या कार्डा अंडर जाता. अनफॉर्च्युनेटली जी कॅट्रॅक्ट जो मोतीबिंदू जे आम्ही म्हणतात कशे दोळे म्हणजे ऑलमोस्ट मोतीबिंदू ही सर्जरी DDSYच्या अंडर कवर जायना. पण जे आमचे PMJY कार्ड आसा जे अंडर आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन जे आमचे सुरू केले आसा त्याच्या अंडर हे सगळे कवर जातात. तुका इलनेसीस कवर जातात. पण ते कार्ड कशें आसा ते कार्ड चे थोडे क्रायटेरियाज आसात. इफ यू मीट दॅट क्रायटेरिया डेफिनेटली. सो डेफिनेटली म्हणजे त्या प्रत्येक कार्डाक एक यार्डस्टिक आसा बाबा तुजे. इवन तशें पळोवपाक गेल्यार म्हणजे महाराष्ट्रान सुद्धा आसा प्रधान तांची महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना. सो तांच्यांनी कितें जी रेशन कार्ड दिला ताचे तुमचे कशें येलो आसा ऑरेंज आसा त्या कार्डा प्रमाणे यू आर एंटायटल्ड. म्हणजे इफ यू गॉट येलो रेशन कार्ड यू कॅन गो म्हणजे यू आर ऑलरेडी कवर्ड. म्हणजे तुका आनी वेगळे काय करपाचें अशें करता. यू कॅन जस्ट वॉक इन टू एनी हॉस्पिटल. सो तशें क्रायटेरिया आसाच. पण म्हणजे जशें हांव सुरवातेक सांगलां की तळागाळाचो मनीस फाल्यां अशें कोणाक दिसपाक जायना की बाबा आपल्या कडेन पयशे नाशिल्ले किंवा ह्या मनशा कडेन पयशे ना म्हणून ताचे आज अशी अवतिका आयल्या ताका कोण पळयना किंवा ताचें जें आरोग्य बिघडलां तें आमी सारकें करूं शकना अशी परिस्थिती आज उरूं ना. आनी ह्या खातीर खरेंच म्हणजे म्हाका गोंय सरकारचे तशेंच केंद्र सरकारचे खूब म्हणजे अभिमानास्पद कार्य आसा हें. कारण हातूंत ह्या कार्या उद्देशी ते तळागाळाच्या लोकां पर्यंत पावल्यात. बरोबर म्हणजे इवन हातूंत कॅन्सर तरेतरेचे आयले. म्हणजे फाल्यां कितें जालें लोक म्हणटात तरे आतां कॅन्सर जाला पण फुडें कितें
हो जो गर्भगत जावपाचो जे अवस्था आशिल्ली ती आज ती गरज उरूंक ना. ना. आज आतां आमच्या प्रत्येकाचे काळात खूब आपापले benefit. नशीब अशें म्हणा की डॉक्टर गेल्लो प्रत्येक मनीस बरो जातलो अशें ना, बट दॅट इज हिज लक म्हणू शकता किंवा वॉट एव्हर हिज फेट इज. पण आज सगळी फॅसिलिटी ताका उपलब्ध आसात आनी ह्या खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा, कार्यरत आसा. Yes. डॉक्टर म्हाका सांगा, हे जेन्ना तूं आतां म्हणटा की डायबेटीक रेटिनोपॅथी, हांव ह्या खातीर दर फावटी म्हणटा की आय एम रियली अप्रिहेन्सिव अबाउट दीस टॉपीक. आनी हांव हें सांगता की दर फावटी की डायबेटीक रेटिनोपॅथी किंवा डायबिटीस हो एक अशें दुयेंस आसा, गोंयचे लेटेस्ट स्टॅटिस्टिक्स सेज दॅट दर 4थ्या मनशाक डायबिटीस आसा किंवा तो जावपाच्या मार्गार You are आसा. right. सो हो नॅशनल फिगर जर पळयला जाल्यार वी आर द टॉपर्स. आमी टॉप आसा गोंय. हरशी म्हणून आमचे भारत आसा ते अख्ख्या जगान टॉपर आसा आणि त्या भारताचे आमी टॉपर्स आसात. Yes. सो ही फक्त अभिमानाची गजाल न्हय, इट इज समथिंग वीच हॅव टू बी व्हेरी मच Worried कन्सर्न about. अबाउट, वरीड अबाउट. Yes. आणि ह्या खातीर जेन्ना आमी डायबिटीस म्हणटा तेन्ना डायबेटीक रेटिनोपॅथी हो एक त्याच्या मार्गा वयलो एक इम्पॉर्टंट फूड स्टेप अशें म्हणून येता. तर सगळ्यात पयलीं आमी मातशें डायबिटीस तुमकां सगळ्या लोकांक खबर आसतलें, पण डायबेटीक रेटिनोपॅथीन मातशें कितें जाता, कशें जाता आनी कित्याक जाता हें मातशें विस्कटावन सांगात. म्हणजे खूब फावटी लोकांक कितें दिसता ना आपलो नंबर म्हणजे दोळ्याचो दोतोर. आनी तो बी आजकाल कितें जाला तें सांग, कन्सेप्ट असो जाला की लोकांचो दोळ्याचो दोतोर कित्याक संबंद येता तो चडसो येना. ते खुबशे कडेन वयतात आनी आमच्या कडेन कॉम्प्युटरवर डोळे तपासून दिले जातील. हें पयल्यार काय हांवें कॉम्प्युटरचेर पळयता, थंय गेलो आपलो नंबर पळयलो काय त्याचे आपलें काम जालें. हें अशान भागना. आणि डायबेटीस जर मॅनेजमेंट करतलो जाल्यार इट इज नॉट द रोल ओनली ऑफ द डॉक्टर्स, इट इज द रोल ऑफ एव्हरी सिटीजन आय सीन एट दीस पॉयंट ऑफ टायम, स्पेशली फॉर द गोवा पॉप्युलेशन. आणि तातूंत टीचर्स आयले, फार्मर्स आयले, सगळे आयले. म्हणजे आमी कितें खाता जेवता म्हणजे रस्त्यावयलो फ्रूटवालो आयलो, भाजीवालो सगळे आयले. ह्या नदरेंतल्यान जेन्ना आमी पळयता तेन्ना डायबेटीक रेटिनोपॅथीचो जो व्याप आसा, ती व्याप्ती आसा, ती तुमी खंयच्या नदरेंतल्यान पळयता, म्हणजे तुमची नदर सांगा आमकां. आतां खंयच्याय पेशंटाक जर डायबिटीज असले, सगळ्यात पयलीं म्हजो रिक्वेस्ट, तांणी जर ताका नंबर चेक करपा जाय जाल्यार नुसतो खंयच्या तरी दुकानान वचून नंबर चेक करप न्ही. बरोबर. कित्याक जो खंयच्याय ऑप्टिकल दुकानान आसता तो ऑप्टोमेट्रिस्ट आसता, थंय ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट नासता. आता कशें आसा, खुबशे डायबिटीज पेशंट म्हणटले आपूण इतले वर्सां डायबिटीसान नंबर चेक करता काय ना. पण कितें आसता, जेन्ना पेशंटाक डायबिटीज आसा की बुकान क्लियर कट आसा, देर आर सगळ्या जर्नलांनी हें आसा, सर्वेज आसा की बाबा 5 वर्सां डायबिटीज जाली काय इतली डॅमेज जाता, 10 वर्सां जाली काय इतल्या पर्सेंट जाता, 10 वर्सां जाली काय अराउंड 15 to 25% पीपल गेट एफेक्ट, 20 वर्सां जाली काय 35 to 45% एफेक्ट. पण आता थोडे कशें आसतले 10 वर्सां आपणाक डायबिटीज आसून कांयच इफेक्ट जावंक ना, प्रॉबेबली हिज डायबिटीज कंट्रोल इज गुड. थोड्यांचे कितें आसता, फर्स्ट टायम जेन्ना डायबिटीज डिटेक्ट जाता तेन्ना ऑलरेडी रेटिनोपॅथी दोळ्याक जाल्ली आसता. तर कित्याक त्या पेशंटाक ही डायबिटीज लास्ट 4 वर्सां आसा ही खबरच ना. करेक्ट. तो फर्स्ट टायम केन्ना खंय तरी कॉलॅप्स जाता, कितें तरी इन्सिडंट जाता, नाल्यार ही एंड अप इन हॉस्पिटल विथ अ बॅड वूंड आनी चेक करता अरे आपणाक डायबिटीज आसा. नाल्यार फर्स्ट टायम केन्ना केन्ना आमच्या कडेन येता कॅटरॅक्ट सर्जरी म्हणून आमी चेक करता, आपणाक डायबिटीज मेळ्ळी काय म्हणटा तो. सो अशें जाता. सो म्हजें म्हणणें, प्रत्येक डायबिटीज पेशंटान आपले जेन्ना दोळे चेक करतलो, वन्स ही क्रॉस एट द एज मोर दॅन 40 ऑर मिनिमम 5 years ऑफ डायबिटीज, तांणी दोळ्या दोतोरा कडेन वचून चेक करप. आनी चेक करतना कशें करप, नुसतो नंबर चेक करप, फंडोस्कोपी करून घेवप. आता जेन्ना फंडोस्कोपी आमची 2 भाशेची आसता, आमी इनडायरेक्ट आनी डायरेक्ट फंडोस्कोपी. डायरेक्ट फंडोस्कोपी आमी अनडायलेट म्हणजे दोळ्यान ड्रॉप्स घालिनात, आनी ड्रॉप्स घालच्या वचून दोतोर नंबर चेक करतना पळयता, आनी दोतोराक जर मातसो सुद्दां डावट दिसलो जाल्यार तो ड्रॉप घालून डायलेट करता. आणि जर मातशी सुद्दां डॅमेज असली जाल्यार आयडियली ह्या पेशंटान रेटिना स्पेशलिस्टा कडेन वचा. आता हांव हे सगळें कित्याक सांगता, कदाचित तेन्ना पेशंट आपणाक दिसता सगळें सारकें, पण जर बारीक डॅमेज सुरू जाली जाल्यार तशे प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक गावतले. आणि प्रिकॉशनरी मेजर्स आनी मागीर कशें करता, रेटिना स्पेशलिस्ट पळयता. आज इतले लेटस्ट टॅक्नॉलॉजीज आयिल्ले आसा, आमी रेटिनाचो स्कॅन करता, जाल्यार दोळ्याची एंजिओग्राफी करता, आनी खंय जर लिकेज बी आसा जाल्यार लेजर करपाक गावता. आणि केन्ना केन्ना ह्यो रेटिनोपॅथी डायरेक्ट मॅक्युला म्हणजे रेटिना हो दोळ्याचो मेन भाग, आणि तेचो मेन भाग म्हणजे सेंटर पॉयंट मॅक्युला आसता. थंय बी जर सूज येत जाल्यार केन्ना केन्ना पेशंटाक दिसना, तो सडनली येता दोतोर आपणाक दिसपाचें खूपच कमी जाला, आनी जर स्कॅन करीत पळयत जाल्यार येद्दी व्हडली सूज दिसता. आमच्या भाशेन ताका सिस्टॉयड मॅक्युलर इडिमा म्हणटा. आनी मागीर आमी इंजेक्शन बी सजेस्ट करतात. म्हणजे हांव तुका सांगता, हांव जरी दोळ्याचो दोतोर जालो, सगळ्यांक खबर आसा, तुमकां खबर आसा, हांव कॅटरॅक्ट स्पेशलिस्ट. सो हांव सुद्दां कितें रेटिना डॅमेज जाल्यार हांव रेटिना स्पेशलिस्टा कडेन आमच्या धाडटा. बरोबर. सो इट इज सो सिरियस कन्सर्न. म्हणजे हेज ऑफ्थॅल्मॉलॉजी ऑल्सो आय डोंट टेक इट लायटली. आणि मागीर त्याचे ग्रेडिंग आसता डायबिटीज. म्हणजे डायबिटीज कशें अर्ली स्टेज,
म्हणजे मायल्ड डायबेटीक रेटिनोपॅथी, मॉडरेट आनी सिवियर म्हणून कितें जाता जेन्ना ते इतके व्हेसल डॅमेज जाल्ले आसता. बेसिकली कितें जाता डायबिटीजांत, व्हेरी सिंपल. आमची जी शीर आसता भितर रगत घोळटा आनी हे शीरेक पॅरिसायड म्हणून सेल असतात. डायबिटीज खूप वर्सांतले काय हे डॅमेज जाता सेल, मागीर ती शीर जी त्याची जी स्ट्रेंथ असता ती वीक जाता आणि वीक जाले म्हणजे खंय वीक जाता थंयच्यान ते ब्लड भायर येता. बरोबर. आणि ते ब्लड भायर येयले काय ते रेटिनाक डॅमेज करता. सो केन्ना केन्ना इतकें जाता प्रॉलिफरेट जाता की ब्लिडींग जाता सडनली आणि मागीर ते प्रॉलिफरेट रेटिनल सर्जरी करची पडटा, लेजर इंजेक्शनान जायना. सो डायबेटीक रेटिनोपॅथीक ट्रिटमेंट कितें पयलीं म्हणजे ते डिटेक्ट करपाची, मागीर जर गरज पडल्या जाल्यार लेजर्स, आनी लेजर्स आमी एकदांच करून जायना, स्टेजींग आसता डिपेंड ऑन द डॅमेज. केन्ना आमी 1 सिटींग 2 सिटींग 3, केन्ना केन्ना जर तेका मॅक्युलर रिडीम जाल्यार आमी इंजेक्शन दिता. आतां खुबश्यांक कशें दिसता एकदां केलें की जालें ना, ते परत परत करचें पडटा आनी यू नीड टू मॉनिटर इट. आनी हे सगळें करून जालें काय तरी जर ब्लिडींग जालें जाल्यार मागीर रेटिनल सर्जरी करता. द वर्स्ट पार्ट कितें जाता हातून, हे सगळो ट्रिटमेंट करून तुजी गेल्ली जी नजर आसा ती सगळी परत येयना, पण तूं कांय करना जाल्यार सुद्दां वयतली नजर. सो थोडी तरी येता. सो डायबिटीज पेशंट सदांच लक्षात दवरप. खुबशे फावटी पेशंटाक दिसता आपूण इतले ट्रिटमेंट केले, इतल्या डॉक्टरा कडेन गेलो, विजनान गेलो, हेल्थवेन गेलो, हांगा गेलो, जीएमसीन गेलो, तरी नजर येवंक ना. तुजें दुयेंसूच तशें आसा. यू हॅव टू अंडरस्टँड युअर डिजीज फर्स्ट. म्हणून म्हजी सगळ्या खास करून म्हज्या पेशंटांक रिक्वेस्ट, तुम्ही जर डायबिटीज आसा जाल्यार पयलीं तुमची डायबिटीज तुम्ही बरी कंट्रोल करा. इट हॅज टू बी रियली अ व्हेरी गुड कंट्रोल. डायबिटीज असले म्हणून भिवंक नाका, पण ना कंट्रोल केला इट इज अ थिंग टू बी वरीड. हांवें पेशंट पळयल्या जे 30-35 वर्सां डायबिटीज आसा आनी कांयच तांकां रेटिनोपॅथी ना, तांचो खरोच बरो कंट्रोल आसता. हांव पळय तूं सांगता ताचो खरोच कंट्रोल बरो आसा. पेशंटाक विचारच्या पयलीं सांगता हांवें कशें सांगला तूं, हांव तुजो रेटिना पळोवन सांगला. केन्ना केन्ना पेशंट सांगनात आपण डायबिटीज आसा म्हणून सांगनात, आमी दोळ पळोवन सांगता ना तुजो कंट्रोल इज नॉट गुड. हे सगळें रेटिना पळोवन आमकां कळटा. सो डायबिटीज पेशंटान ही सगळी काळजी घेवपाची खूप गरज आसा. खुबशे फावटी कितें आसता हे डायबिटीज पेशंटाक कॅट्रॅक्टूय जाता आनी लोकांक कितें जालां कॅट्रॅक्ट काडलें म्हणजे सगळें दिसलें ना. कॅट्रॅक्ट काडून थोडो टायम दिसता आनी तेचो डायबिटीज आसा तो प्रोसेस इज कंटिन्युअस. तो 6 म्हयन्यांनी 1 वर्सान जाता. तो तर ऑपरेशन केल्लें तेन्ना बरें दिसता, आतां दिसनाच ना म्हणटा. करेक्ट. आतां कित्याक दिसान तर रेटिनोपॅथी डॅमेज जाल्ली आसा. आनी दीस आर ऑल प्रूव्ड इन म्हणटा तशें सर्वे जर्नल्स बुकांनी लेफ्ट अँड रायट सगळें बरयल्लें आसा. बरोबर. सो बेसिकली हे तुम्ही सांगले ते इतके म्हणजे इतके साधे गणित अशें म्हणून येता की समजा आमी एका कंपनीचो टायर आसा आनी तो समजा इतकी मायलेज चल्लो काय तो इतको झरतलो किंवा तो चेंज करपाचो, हे जशें इतके कॅल्क्युलेटेड आसता त्याच प्रमाणे जसो डायबिटीज जर तुमचो कंट्रोलान ना जाल्यार तुमची ब्लड वेसल ह्या इतके टायम जालो काय ती डॅमेज जातली आणि ती डॅमेज जाली काय तुमकां हळूहळू दिसपाचें बंद जातलें. हे सगळें कॅल्क्युलेटेड ऑलमोस्ट कॅल्क्युलेटेड आसा. पण हे जर तुम्ही स्टॉप करतले जाल्यार जशें आमी कशें आसा तुम्ही म्हणटा की आतां तुमकां ती मायलेज वाडोवपाची आसा टायराचो लायफ वाडोवपाची जाल्यार तुम्ही चवकास गाडी चलोवप, कचकच करून ब्रेक मारप ना किंवा हे जे तुम्ही सगळें करप त्याच प्रमाणे तुम्ही डायबेटीज जर तुम्ही कंट्रोलान दवरली जाल्यार हाज्यो बऱ्योचश्यो गजाली कंट्रोलान येतल्यो. आणि तुम्ही आनी गोष्ट खूप सुंदर सांगली डॉक्टर की खुबशे फावटी पेशंटाक खबरच ना आपल्याक डायबिटीज आसा म्हणून. बरोबर. तो वता दोतोरा कडेन आनी तो म्हणटा अरे म्हणजे त्याचे ऑलरेडी डॅमेज ऑलरेडी जाल्ली आसा किंवा आनी गोष्ट सांगल्या की इट इरिवर्सिबल डॅमेज की तुमकां आतां जर आसा जाल्यार तुम्ही परत ते रिपेअर करू शकना पण फुडलें प्रिव्हेंट करू शकता. म्हणून तरी तुम्ही योग्य वेळार दोतोरा कडेन वचून आपल्या दोळ्याची काळजी घेवप, दोळ्यांच्या दोतोरा कडेन वचून दोळे तपासून घेवप सारखे. म्हणजे दोळे तपासप म्हणजे परत सांगता दोळे तपासप म्हणजे नंबर तपासप न्हय. इट डजंट एंड ओवर देर. कारण खूप जाणां दोळ्यांच्या दोतोराक गेलो ते नंबर काय सारको आसा सांगला ताणें सेम आसा तातूंत ते भागना. तशें दोतोरान सांगलें की ते ड्रॉप्स घालून म्हणजे ते फंडस सगळे ते पळोवन ताचे प्रमाणे थारोवप बाबा हेका कितें वखद लागतलें आनी तें चित्र तुमकां सांगता किंवा दोतोराक सांगता की हाचो डायबिटीज कंट्रोल आसा की ना. आनी म्हाज्या खातीर इट इज अ व्हेरी गुड इंडिकेटर अशें म्हणूं येता. सो ह्या नदरेंतल्यान तुमी डायबेटीक रेटिनोपॅथी की आमकां जें सुंदर जगाचो जर आमकां आस्वाद घेवपाचो तांकां जर सुंदर जग जर पळोवपाक जाय जाल्यार अशी आमची दृश्टी तशीच अबादीत आनी शाबूत दवरपाची प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. आनी दोतोर फक्त इज अ जस्ट अ मेडिएटर म्हणटात तशें. कारण जशें डॉक्टरान सांगलां की आतां हें ऑपरेशन केलें म्हणजे तुमकां सगळें दिसता. इवन खूब फावटी तुमी आनी गोश्ट म्हत्वाची सांगली की कॅट्रॅक्ट आमी तुमी सांगलें की हे कॉमन स्टेटमेंट की पोरूं ऑपरेशन केलां तेन्ना बरें दिसतालें आतां दिसत ना. अरे तुजे डायबिटीज कितें जालें तूं गोड खाता लोणचें खाता हें खाता सगळें खाता आनी ती डायबिटीज सगळें अनकंट्रोल आसा आनी ताच्या लागून तुजें सगळें डायबिटीक रेटिनोपॅथी जाला आनी तुजी नजर वीक जाला. कारण डायबिटीज
फक्त दोळ्यांची नजर डझंट एंड विथ द लेन्स की बाबा लेन्स बदलली, बरी कंपनीची घातली, बरी फोल्डेबल घातली म्हणजे सगळे दिसत रावतले अशें कांयच ना. बरोबर डॉक्टर हो एक म्हत्वाचो पार्ट. दुसरो आमी ग्लॉकोमा जाका म्हणटात की हे परत जाता म्हणजे सी वी आर कवरिंग डिफरंट डिसऑर्डर्स विथ द लेटेस्ट ट्रेंड. म्हाका सांगा आता ग्लॉकोमा म्हणजे कितें आनी हाचे तुमी कशें निदान करतात आनी वॉट आर द चेंजिंग ट्रेंड्स इन ग्लॉकोमा. हांव एकच म्हणजे लांब लचक क्वेश्चन. ग्लॉकोमा म्हणजे कशें आसा न्ही, जाका आमी कोंकणीन दोळ्या प्रेशर म्हणटा किंवा मराठीन कांच बिंदू म्हणटा. आतां बेजिकली जर कितें सिंपल भाशेन जाता, आमच्या दोळ्यान जे दोळ्याचे भाग आसात आणि तातूंत जो एंटेरियरचे म्हणजे फुडलो दोळ्याचो भाग लेन्सा फुडलो थंय आमचे जे फ्लूइड येता दोळ्यान येता एका सायडीक आनी वता. बरोबर. सो केन्ना केन्ना ग्लॉकोमा म्हणजे कितें खिच्या मनशाक जाता, चडशा लोकांचे येता आनी वता हो बॅलन्स आसता. केन्ना थोड्यांचे फ्लूइड येता चड पण ती वचपाची वाट बंद आसता. आतां ही बंद जाली काय ते फ्लूइड वाडटा आनी दोळ्याचो प्रेशर वाडटा. सो ते फ्लूइड जसो वाडलो काय दोळ्याची जी शीर आसता जाका ऑप्टीक नर्व म्हणटा, अगेन इज द मेन पार्ट ऑफ द ताची ती शीर तो प्रेशर वाडोवन म्हणजे तो फ्लुइडाचो प्रेशर वाडोवन ती ऑप्टीक नर्व डॅमेज जाता. आनी अगेन इशू कितें, एकदा हे ऑप्टीक नर्व डॅमेज जाले काय इरिसेबल लॉस जाता. बरोबर. सो त्या खातीर ग्लॉकोमा केअरफूल रावपा जाय. दुसरे ज्या कोणाक ग्लॉकोमा आसा तांची म्हजी रिक्वेस्ट, त्यांनी आपल्या भुरग्यांक सांगचे की बाबा रे आपले ग्लॉकोमामुळे 80% नजर गेला, आपल्या डॉक्टरान सांगला आपणाक ग्लॉकोमा आसा. सो तांच्या भुरग्यांनी 40 जाली किंवा ब्लड रिलेशन भाव भयणींनी दोळ्याच्या दोतोरा कडेन वचून दोळ्याचो प्रेशर चॅक करपाचो. खूब फावटी अर्ली स्टेजीर आमी पेशंटाक सांगता की तुका ग्लॉकोमा आसा म्हणून. सो पेशंट बिलीव जायना कित्याक आपणाक दिसता बरें कितें सांगता. ग्लॉकोमान बेजिकली कितें जाता, पेशंटाक कळटा नजर वता पण ती केन्ना लास्ट एंडाक कळटा. अच्छा. नाल्यार ताका पयलीं कशें ग्लॉकोमान बेजिकली फिल्ड ऑफ विजन कमी जाता. म्हणजे प्रत्येक दोळ्याचें एक सर्टन फिल्ड आसता तें हळू कमी जाता. ताका तें कमी जाता तें व्हडलें जाणवना पण लास्ट वता तेन्ना कळटा. आनी हे जर डिटेक्ट करतले जाल्यार ताच्या खातीर स्पेशल मशीन्स आसात. प्रेशर चेक करपाकय स्पेशल मशीन आसात, पॅरिमेट्री फिल्ड ऑफ विजन चेक करपाकय मशीन आसात. आनी दुसरे जाल्यार डिफरंट टायप्स ऑफ ग्लॉकोमा आनी ग्लॉकोमा कन्सल्टंट म्हणून आसात हो कॉन्सेप्ट. आणि गोंयांत आमच्या खूब पैकी आतां एका टायमार नासले पण आतां आमच्या कडेन खूब ग्लॉकोमा आसात. आमच्या विजनान तर 2006 पासून ग्लॉकोमा कन्सल्टंट आसा. सो आतां म्हणजे अवेरनेस करून करून हो खूब कॉमन जाल्ले आसा. पण तरी लोक कशे आसा समजनात म्हणून हे तांकां इन्फॉर्मेशन दिवचें पडटा. आनी हो ग्लॉकोमा म्हणजे आसले म्हणून भिवपाचें ना. अगेन खंयचेय दुयेंस जर अर्ली स्टेज डिटेक्ट जाले जाल्यार ताका मेडिकल मॅनेजमेंट म्हणजे ड्रॉप्स घालून तो प्रेशर कमी करून येता. आमी इनिशियली कसो ट्रिटमेंट आसता, एक ड्रॉप घालून पळयता, 2 करता आनी जर मॅक्झिमम 3 ड्रॉप घालून जर कंट्रोल जायना जाल्यार दॅर इज अ सर्जिकल वे ऑफ ट्रिटमेंट. आनी ही ग्लॉकोमाची सर्जरी इज कवर्ड अंडर आमच्या DDSY स्कीम आसा. आनी ती आनी ऑफ लेट विथ चेंजिंग ट्रेंड्स द रिजल्ट्स ऑफ सर्जरीज आर क्वायट बेटर. म्हणजे हांव जेन्ना सुरू केल्ले म्हणजे वेन हांव जॉयन 96 हांव जेन्ना MS जॉयन जाल्लो आनी आतां चेंज थ्रू ग्रेट चेंज. आज तुका ऑलमोस्ट म्हणजे आज ऑफ्थॅल्मॉलॉजी हॅज बिकम अ मॅथ्स. 2+2 4च. अशें ना की 2+ कितेंय जावंक शकता अशें ना. रॅरली कॉम्प्लिकेशन्स आर देर. बरोबर. पण सो त्या खातीर ग्लॉकोमाचेर काळजी लोकांनी घेवपाची गरज आसा तेंच्यांनी. यू शूड नॉट निग्लेक्ट इट टू हे गोष्टी. बरोबर. म्हणजे खरं म्हणजे जशें म्हटलें की दोळे हे एक पेर आसा म्हणजे एक जोडी आसा की ताची काळजी घेवप हें आमचें पयलीं म्हणजे कर्तव्य. कारण ती परत रिप्लेस करूं शकना. डॉक्टर आनीक म्हत्वाचो प्रश्न विचारता की आमी आतां जशें सांगलें तुमी की 40 इयर्सा उपरांत दोळ्या कडेन चॅक करपाक जाय हें ते आमी सगळे उलयतात. पण केन्ना केन्ना अशी दुयेंसां आसता जी पेडियाट्रीक म्हणजे ल्हान भुरग्यांची दुयेंसां असतात आनी इट इज मॅटर ऑफ कन्सर्न. तर ही ल्हान भुरग्यांची दोळ्यांची दुयेंसां खंयची आनी वॉट शूड बी अवर स्टँड इन दीस केसीस आनी हाव इट कॅन बी प्रिवेंटेड और हाव इट कॅन बी ट्रिटेड. म्हणजे सगळें आयलें म्हणजे तुमी स्क्विंट म्हणा की आनी जे तुमकां दिसता म्हत्वाचें ते तुमी कवर करून सांगा. आतां ल्हान भुरग्यांची दुयेंसां खूब आसता. हल्लीच कितें जालां जर तुमी जर आज पळयशात एक टायम आशिल्लो की भुरगे 9 म्हयन्याचेरच जाल्ले सर्वायव जाताले. आज आमचे भुरगे आनी एक 1.5 kg जाल्ले सर्वायव. आज भुरगे आमचे 700 ग्राम जाल्ले सुद्दां सर्वायव जाता. ताका आमी इन्क्युबेटराचेर बी दवरता. सो जेन्ना अशे भुरग्याक आमी इन्क्युबेटर जाता तेन्ना ROP रेटिनोपॅथी ऑफ प्रिमॅच्युरिटी म्हणून जाता. अच्छा. ही गोष्ट जाता आनी ती डिटेक्ट आमचे रेटिना डॉक्टर करता आनी अर्ली स्टेजीस जर डिटेक्ट केले जाल्यार ताका ट्रिटमेंट आसा. दुसरी कितल्याशाच भुरग्यांक स्क्विंट जाता
पिडियाट्रिक स्क्वीन किंवा जन्मता म्हणून मोतबिंदू जाता पिडियाट्रिक कॅटरॅक्ट आणि हे सगळें करच्या खातीर पिडियाट्रिक ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट म्हणून असता इज अगेन वन सुपर स्पेशालिटी ब्रांच इज ऑफ्थॅल्मॉलॉजी आणि ह्या सगळ्या गोष्टींक पयलीं तुम्ही दोतोर नोटीस करताल्यात पयलीं तुमकां कितलेशेच लोक स्क्वीन दिसताले बरोबर. आज तुमकां इतले दिसता ना That प्रॅक्टिकल doesn't mean- हा? प्रॅक्टिकल दिसच ना ते कित्याक तर आज हांकां ट्रिटमेंट आसा आणि हो जर ट्रिटमेंट भुरगेपणान जर तुम्ही केलो जाल्यार डेफिनेटली ताचो रिजल्ट बरो आसता तुका आणि लोक आज काळजी घेता आज फॅसिलिटी आसा गव्हर्मेंटान आसा प्रायवेटान पयलीं फॅसिलिटी नासले आणि लोकां कडेन परवडय नासले सो हे गोष्टी आज तुका खूप जाल्ले आसता. बरोबर. डॉक्टर आम्ही थोड्या वेळ पयलीं कॅटरॅक्टा विशीं उलयताले आनी हातूंत खूप नवे नवे जायत आसता म्हणजे इनफॅक्ट एवरी डे समथींग न्यू इज कमिंग तर हातूंत हांव 2-3 प्रश्न तुमकां सोमत्या वांगडाच विचारता की आमचे कडेन 4-5 मिनटां आसा आनी रियली यू हॅव रियली कवर्ड सो वेल की म्हाका सुद्दां म्हणजे बरेचशे म्हजे ज्यो शंका आशिल्ल्यो त्यो ताचें निरसन जालां अशें म्हणून येता. वॉट यू मीन बाय लॅसिक एक दुसरें म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह लेन्स एक्सचेंज हो एक नवोच शब्द हांवें हालींच आयकला कारण कित्याक आतां आमी केन्ना केन्ना अशें इंटरव्यू घेवपाक म्हणून बसतात तेन्ना खंय तरी कानार 2 उतरां पडटा ताची तशी कानार 2 उतरां पडिल्ली ही आणि तर ह्या दोनूय विशीं आमकां मातशें थोडक्यान समजावन सांगा. लासिक म्हणजे कितें आज जर तुम्ही पळयल्यात आमचे यंगस्टर्स भुरगीं म्हणजे रादर सगळ्यांक की चश्मा घालपाक बी आवडना कॉस्मॅटिकली इट डजन आणि आज आमचे जर तुम्ही नव्या युगान पळयल्यात कॉस्मॅटिक्स डज मॅटर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इट इज नॉट अ लक्झरी यू कॅन से सो खुबश्या भुरग्यांक आमच्या मायनस नंबर बी आसता आणि हो नंबर कसो आसता जसो एज वाडटा तसो तो वाडत आसता बट आफ्टर एज ऑफ 21 तो स्टेबल रावता आणि जर खंयच्या भुरग्यांक हो नंबर काडपाक जाय मायोपी किंवा हायपरमेट्रिया जाल्यार लासिक ही सर्जरी करूं येता. लासिक खूब लोकांक करता आणि विथ तुमकां अगेन सांगले टायम चेंजींग आतां नवी नवी मशीन्सय आयल्यात सो डेफिनेटली क्वॉलिटी बरी येयला रिजल्ट येयला ऑलमोस्ट 100% गुड रिजल्ट अँड इफ एव्हरीथिंग इज फायन आणि डॉक्टर सजेस्ट की बाबा यू कॅन गो फॉर लासिक जाल्यार वचपाचें हेचो अर्थ सगळ्याकच लासिक करपाक जाता अशें ना थोड्यांक कशें आसा मोर दॅन -7 नंबर बी आमी लासिक करना जाल्यार मागीर तरी जर त्या पेशंटाक वॉकलो घालपाक नाका जाल्यार मागीर आमी ICL म्हणून करता इम्प्लांटेबल कॉन्टॅक्ट लेन्स म्हणून करता म्हणजे कितें आमच्या दोळ्यान आमची लेन्स आसा आणि जे चष्माचो नंबर आसा ते कॅल्क्युलेशन करता आणि तो नंबर न्यूट्रल आसा सपोज तुका -10 आसा तो न्यूट्रल करता ICL म्हणून लेन्स घालता ती दोळ्यान भितर आणि तातूंत तो नंबर न्यूट्रलायज जाता सो बेजिकली त्या भुरग्याक कितें आसता चष्मा ना घालताना सगळें बरें दिसता क्वॉलिटी ऑफ विजन इम्प्रूव जाता आणि मागीर केन्नाय जर ताका कॅटरॅक्ट जालें जाल्यार यू कॅन रिमूव दॅट लेन्स आणि त्याच्या बरोबर कॅटरॅक्टय काडून यू कॅन रिप्लेस इट. दुसरे तुम्ही म्हटल्यार ते रिफ्रॅक्टिव्ह लेन्स एक्सचेंज आज तुमकां सांगले पयलीं कितें आसलें आमच्या कडेन जे पेशंट येताले सारकेच दिसना तेन्ना येताले आयज तशें ना आज कशें आसा एक मनीस येता 50 वर्साचेर ताका बरे व्हडले ग्लास आसता डिस्टन आणि तरी ताका ते वॉकला घालपाचें नासता. आतां लासिक जे म्हणटात ते इट इज गुड बिटवीन द एज ऑफ 21 to 40 40 जाले काय नियर नंबर लागता सो त्या मनशाक जर आतां 50चेर येयलो डिस्टन आसा जवळचो आसा कॅटरॅक्ट ना जाल्यार आयडियल आतां कितें कॉन्सेप्ट जी नॅचरल लेन्स दोळ्यान आसा ती लेन्स काडपाची आणि आर्टिफिशियल लेन्स अशी घालपाची मल्टीफोकल जी डिस्टंटय नंबर दिता जवळय नंबर दिता सो तुजो ग्लासीस वता एक आणि दुसरी तू नॅचरल लेन्स काढल्यामुळे फुडें कॅटरॅक्टूय जायना म्हणजे आमच्या देशापेक्षा किंवा आमच्या गोंयपेक्षा भायल्या युकेक बी हो कॉन्सेप्ट खूप कॉमन त्यामुळे आमच्याकडे खूपशे टुरिस्ट लोक दे कम किंवा थंय तांकां खूप वेटिंग पिरियड आसता आणि इट्स क्वायट कॉस्टली सो त्यामुळे हे रिफ्रॅक्टिव्ह लेन्स एक्सचेंज हो कॉन्सेप्ट खूप झाला आज आमचे गोंयकार सुद्धा लोक घालतात पयलीं कॅटरॅक्ट काडटाले फक्त आमी नजर दिवपाक आज लोकांक कॅटरॅक्ट कित्याक काडपाक जाय रिफ्रॅक्टिव्ह कॅटरॅक्ट सर्जरी कशी तर कॅटरॅक्ट काडटूकसुनी आपणाक लांबचें वॉकलें नाका जवळचें वॉकलें नाका आसलें खुबशे फावटी पेशंटांक सिलिंडर आसता आनी जर आमी नुस्ती स्पेरिकल नंबर घातलो आनी ताचे आमी IOL मास्टर कॅल्क्युलेशन 21 पॉवर केली आनी ताका सिलिंडर आसलो 1 जाल्यार ते 21 पॉवरामुळे त्याची ती वता पण तो सिलिंडर 1 आसता तो सिलिंडर त्याचो 1.5 जाता किंवा 0.75 सो त्यामुळे ताका लांबचे वॉकलं घालचें पडटा पण आज ना आज तुका टोरिक लेन्सीस आयल्यात ज्याच्यामुळे तुजी डिस्टन्स नजर क्लियर जाता थोडे पेशंट असे असतात आपणाक डिस्टन्सय नाका जवळय नाका दे कॅन पुट मल्टीफोकल लेन्स सो आज हे सगळे मॉडॅलिटीज मेळटात आणि विच आर क्वायट रिझल्ट ओरिएंटेड आणि विच टेल्स यू आज तुका दोळ्यान लेन्स पॉवर घालतले जाल्यार पयलीं सादी बिस्कॅन असली आज तुका लेटस्ट तुका IOL मास्टर 700 येयला विच गिव्स ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्शन रिझल्ट दिता
सो म्हाका दिसता डॉक्टर ह्या आयच्या कार्यावळीच्या निमतान तुमी इतकी मोलादीक म्हायती दिली आनी ती सुद्दां म्हणजे लेटेस्ट जे कितें ह्या फिल्डान आसा, कारण आमी तशे खुबशे दोळ्यांचे दोतोर पळय हाचे पयलीं कवर केल्ले, पण वॉट इज हॅपनिंग लेटेस्ट, ताचे कितें मॉडेलिटीज आसात, लोकांक कितें जो फायदो जावं शकता, ह्या सगळ्या सर्वांकश दृश्टिकोनांतल्यान तुम्ही जेन्ना ऑप्थाल्मॉलॉजी ह्या विशया कडेन पळयला तेन्ना म्हाका दिसता आयची म्हत्वाची कार्यावळ आशिल्ली. परत सांगता, दीस इज समथींग म्हणजे युनीक, म्हणजे स्वता ऑप्थाल्मॉलॉजिस्ट आशिल्ले डॉक्टर प्रॅक्टीस करतात आणि तरी पण ते आमदार आसात आणि म्हणजे लोकांचे सगळे संपर्क दवरून सगळे ती कामां करूनय आपले हॉस्पिटल सांबाळून हे सगळें सांबाळप म्हणजे इट इज रियली टफ टास्क आयशे. आणि हे तुम्ही सगळें करतना एक सर्वांकश दृश्टिकोन दवरुंतल्यान लोकांची नजर बरी उरची आणि लोकांच्या नजरेचो ठाव घेवचो, तुमच्या नजरेंतल्यान ती नजर कशी आसता हें आमकां कळ्ळें. आनी म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक आमी जैत आवडटा आनी तुमकां आमच्या कार्यावळीचे जे आयोजक आसात, हॅलो दोतोर टीम, आमच्या वतीन तुमकां काळजांतसान देव बरें करूं. मुद्दाम वेळ काडून तुमी मुद्रत स्टुडियोन आयले ह्या खातीर आनी आयची कार्यावळी आमकां बरीच मोलादीक म्हायती करून दिली. ह्या खातीर सगळे जे पळोवपी आसात तांच्या वतीन तुमकां काळजांतसान देव बरें करूं. नमस्कार.